कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण उलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें कारण कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण उलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें कारण कार्मेल किरण तत्वांची धाव पावो कोणशाक हर गांवान गांव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशाक हर गांवान गांव दैवीक मिसां हाडूं बेसांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हर गांवान गांव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावों कोणशाक हर गांवान गांव दैवीक मिसां हाडूं बेसांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण उलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें कारण कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण उलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें कारण बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. क्रिस्तांतय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, ह्या दिसांनी आमी मोरयेच्या देवासावा विशयांत नियाळ करनासल्ल्या पोरच्या नियाळ्यांत मोरयेक देवाची आवय जावंक विचून काडली म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता तें आमी आयकलें. लुकाच्या वांजेलांत पयल्या अध्यायांत आमी अशें वाचता, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी महोन्नताची सकत तुजे सावळी घालतली, देखून तुजे तावन जल्माच्या भुरग्या भाग्यवंत वा देवाचो पूत म्हणटाले. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेन्ना मोरयेन म्हळें, पळय हांव सर्वेस्पराची साकन, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. कित्याक मोरयेन मनशा कुळा बाबतीन आपणाच्या स्वंत कुशेक देवाच्या उतरा खालती मान घाली. आपणा समजूं ना जाल्यार देवाच्या उतरा ती काल जाली, देवाची ती आवय जावं पावली आनी तिचे मारिफात मनशा कुळाचो सोडून दार आमकां आयलो. देवान मोरयेन देवाच्या उतराक मान घाली. न्हय कित्याक तिका समज तिका समज म्हळ्यार एका स्त्रियेक दादल्या कडेन संपर्क नातल्या शिवाय भुरगें जावंक जायना.
हे वैज्ञानिक प्रमाणे मोरयेक ते समजून आसले. संपर्क नासतना तिने आवय जावचे कशें म्हणलें तिका समजोना. पूण कित्याक तें देवान सांगलें, देवाच्या उतरां ती गालती जाली. तिने जाप दिली न्हय तिच्या राजांवा प्रमाणे, बगार तिच्या बावडता प्रमाणे. राजांवा प्रमाणे आपणाक सांजुजे कडेन संपर्क नासतना, दादले कडेन संपर्क नासतना भुरगें जावंक जायना म्हूण ती जाणा आसली. पूण देवाक चड पदवी आसा. ताच्या सक्तीन, पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन देवाचे खुशी वय जाल्यार दादल्या कडेन संपर्क नासतनाय आवयपण जावंक घेवंक जाता म्हणल्यार ती जाणा. ती बावडतां जाणा आसली. अशें तिने जाप दिली न्हय तिच्या समजोनेन, बगार तिच्या बावडतान. तिने जाप दिली स्वंत कुशेन. तिने जाप दिली मनशा कुळाच्या बाबतीन पयल्या सुवातेर. कित्याक म्हळ्यार देवाचो शब्द मनीस जाल्ल्या वेळार, देवाच्या शब्दान मनशा रूप तिच्या कुशींत घेतलेल्या वेळार, देवाच्या शब्दाक असलें देव सैम मात्र ते ती गर्भेस्त जाल्ल्या वेळार देवाच्या शब्दान मनशा सैमी घेतल्या. मोरयेक एक विशेष दुसऱ्यांचं मनशा सैम नातरलें. तें सैम जेजू क्रिस्तान देवाच्या शब्दान तिच्या कुशींत घेतलें. अशें मोरयेन आपणा बाबतीन जाप दिली, कबलासिली वय. पूण ताच्या की व्हरते मनशा कुळाच्या बाबतीन, मनशा कुळाच्या सैमाच्या बाबतीन तिने जाप दिली. मोरी आमची प्रतिनिधी जावंक पावली. मनशा सैमाची रीत कसली, पातकाच्या कोणांत आसची रीत, ससनाक नासोवची रीत. पूण कित्याक तिने आमच्या बाबतीन देवाच्या शब्दाक कबलात दिली. आज मनशाचे सैम देवाच्या वा कुशेन, देवाच्या रितीन देव सैमान वांटेली जावंक साध्य आसा. आनी त्याच खातीर देवाच्या शब्दान तिच्या कुशींत मनशा सैमांत वांटेली घेतली. दुसरें कितें म्हळ्यार कितें कबलात दिली, देवाच्या कुळाचो सोडवणदार जालो. जर तर तिने कबलात दिवंक नातली जाल्यार, वा मनशा सैमांत देवाच्या शब्दान वांटो घेतिल्लो ना जाल्यार देवाक मनशा सैम घेवंक साध्य नातलें, घेवंक जाते ना. कित्याक मनशा सैम आमचे ताणू येवचे. म्हळ्यार देवाच्या शब्दान मनशा सैम घेजय जाल्यार आमचे सैम घेजय आसले. तें एक देखून मोरी जावन आसा. मोरी आमची आवय, कित्याक जेजून कुर्सातान आमकां आवय दिल्या, आत्मीक आवय दी. तशेंच मोरयेन आपणाची कबलात दिल्ल्या वेळार आपणाच्या पुता जेजूक आमचो सोडवणदार दिलो आनी आमचे सैम जेजूक दिले. आमचे सैम देवातान आयलें तर जाल्यार ते मनशा सैम जेजूक विचित्र तरान पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन मनशा सैम दिल्लो. आतां आमी नियाळ करूंक जाय म्हळ्यार कितें म्हळ्यार, केन्ना मोरयेन आज बडव्याक आपूण आवय जावचे कबलात दिली गी, तेन्ना तिचें अस्तित्वाच बदल्लें. केन्ना मोरयेन गाब्रिएल बडवेन
हीच बियाडलेल्या वेळार तुझे शब्द प्रमाणे म्हजे थंय जावं आपले देवाची साखर तुझे शब्द प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हूण कबलात दिली की तेन्ना देवाचो पूत देवाचो शब्द तिच्या कुशींत मनशा सैम घेता हाचे वरवीं ती त्या शब्दाची आवय जाता तेन्ना मोरयेचें अस्तित्वात एका तरान बदललें म्हूण येता हें संपूर्ण तरान समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया तेन्ना म्हणस मोरये आसली हेर अवकार चली तिका खरज जाल्लें वय पूण दादल्या कडेन संबंद नातुरलो ती एक स्त्री जावन आसली ती आवय जावन नातुरली तिने कबलात दिल्ल्या वेळार अवकार स्त्री देवाच्या पुताची आवय जाता अवकार स्त्रियेचें अस्तित्व एक आनी आवयपणाचें अस्तित्व दुसरेंच हें आमी समजून घेवंक जाय भाव भयणीनो म्हज्या भयण्या लागीं हांव उलयतां अवकारपणाचें अस्तित्व एक आवयपणाचें अस्तित्व दुसरें हें आमी समान समजून घेवंक जाय अवकारपणांत आसता आसतना एका तराची जिणी तुवें मांडून हाडये देवाक मेसोवची नितीन सतान चलची पूण आवयपणाचें अस्तित्व आमचे थंय आयलेल्या वेळार आमी देवाक मेसोवची आनी सता नितीन चलचो कायदो आसा मात्र न्ही आमकां एक विशेष कायदो येता त्या स्त्रियेक कोणाच्या कुसवांत एक भुरगें गर्भेस्त जाला त्या स्त्रियेक विशेष कायदो येता तो अवकार स्त्रियेक आसना कोणाच्या कुसवांत एक भुरगें गर्भेस्त जाता तेन्ना त्या स्त्रियेक तेन्ना त्या आवयक एक विशेष कायदो येता विशेष जबाबदारी येता देवा मुखार मनशा मुखार कायदो आनी जबाबदारी येता हे अवकारी स्त्रिये ना म्हूण येत पूण गर्भेस्त स्त्रिये थंय आसा तो कायदो कितें गी म्हूण सवाल पयल्या सुवातेर तिचें अस्तित्व बदलता अवकारपणाच्या अस्तित्वांतल्यान आवयपणाच्या अस्तित्वाक आयली ही बदलावण हे नवे अस्तित्वांत आपल्या कुशींत आसलेल्या भुरग्याचेर वंदून आसा ती आवय तर जाली जाल्यार त्या भुरग्या खातीर आवय भुरग्या खातीर न्हय जाल्यार ती आवय जावंक फावो न्हय ती आवयच न्हय भुरग्यान हातुरले स्त्रियेक आवय म्हूण समजून घेवंक तुजे वरवीं जायना म्हजे वरवीं जायना वय कितें आवय म्हणटना त्या आवयपणांत भुरग्यान वंदून आसा भुरग्या शिवाय एका स्त्रियेक आवयपण ना भुरग्या शिवाय एका दादल्याक बापायपण ना भाव भयणीन समजून घे हे तुका जर तर आवय म्हणली व्हडवी गाय आसा आवय म्हणलें एक अभिमान आसा आवय म्हणलो संतोष आसा तो संतोष तो अभिमान तो गौरव तुका येवचो त्या भुरग्याक जर तर तुज्या कुसवांत तुज्या कुशींत भुरगें ना तर जाल्यार तुका आवय म्हणलें भाग ना आवय म्हणलो गौरव ना आवय म्हणलो अभिमान ना जर तर तो अभिमान गौरव आनी संतोष तुका आसा आवय म्हणलो संतोष भुरग्यां जावन आसा त्या भुरग्या थंय तुका प्रत्येक जबाबदारी आसा भाव भयणीनो आमी राजवान चलोवंक जाय नितीन चलोवंक जाय आतां हांवें दिसाचें कितें गे म्हळ्यार तो कायदो तुजी जबाबदारी भुरग्या थंय आसची जबाबदारी कितें गे म्हणल्यार कित्याक हांवें पयलें सांगलें भुरग्या शिवाय तूं आवय म्हूण आवय न्हय मात्र आवयच न्हय तूं आवय म्हूण समजून घेवंक म्हजे वरवीं जायना
आवय म्हणटाना भुरग्या थंय संबंध आसा म्हणल्यार एकच जावन येता. आतां घेवया, आवयच्या कुशींत एक भुरग्याक गर्भ संभवता. त्या भुरग्याचें अस्तित्व कळ्ळें, त्या भुरग्याचो संसार कळलो, त्या भुरग्याची ओडणी कळली, त्या भुरग्याची जियोची रीत कळली. त्या तुज्या कुशीन आसच्या भुरग्याचो संसार तुजी कूस मात्र, तुजी कूस. तुजे शिवाय त्या भुरग्याक कांयच ना. तुझे मांस, तुझे रगात, तुझे कूस, तो भुरग्याचो संसार भुरग्याचे कान जेवण जावन पावता. ते भुरगें संपूर्ण तरान तुजे थंय एकल्या थंय मात्र वंदोन आसा. हे म्हज्या भयणी समजून घे. हे केदे व्हडली जबाबदारी घे म्हूण. सर्वेस्परा देवान सगळो संसार आनी पृथ्वी रचल्या वेळार ह्या रचनेचो मुकूट जावन मनशाक रचलो. त्या मनशा रचनेचे काम त्या रचल्या मनशाक तुज्या कुशीन घाला. आता तूं एकली मात्र त्या भुरग्याक पोसताय, त्या भुरग्याक पोसची. ताची जिणी मांडोवपाची जबाबदारी तुजेर आसा. आता हे समजून घे जाय जाल्यार आमच्या जिणेचेर आमी दिश्ट घालया. तुजी जिणी बरे तरेन नंदन शाबीत सोबीत जाय जाल्यार कितें करी जाय? एक बरें कान आसूंक जाय, पिवण आसूंक जाय, बोगणी आसूंक जाय, संबंध आसूंक जाय, संतोष आसूंक जाय, उर्बा आसूंक जाय, उद्देश आसूंक जाय. हे सगळें आसल्या वेळार मात्र आमची जिणी नंदन जाता, सोबीत जाता, संतोष बरी जाता. आमच्या जिणयेक आमी फावो तरेन जिये जाल्यार आमकां जाय तें खाण आनी पिवण आसूंक जाय. आमी समजता हें खाण पिवण नासतना कितले जाणी आमी प्रयोग करून वाचना. त्या भुरग्याचें खाण पिवण खंय जावन येवचें, तुज्या कुशीन आसच्या भुरग्याचें खाण पिवण खंय जावन येवचें. तूं जास्त कुडीन तावन येवचें, तुज्या कुडी खंय जावन येवचें, तुवें केल्ल्या वरवीं येवचें, तुवें पियेल्ल्या वरवीं येवचें. तर तूं खाताय तर जाल्यार, तूं पियेताय तर जाल्यार तुज्या खातीर मात्र न्हय, तुज्या भुरग्या खातीर, तुज्या कुशीन आसलेल्या भुरग्या खातीर हें तूं चिंताय गी. तुजें खाण जर बरें जालें जाल्यार तुजी कूड सोबीत जाता, भलायकेन वाडटा, तुका संतोश जाता. तशें वयता जाल्यार तुज्या कुशींत हे भुरग्यां आसतना, भुरग्यांक गर्भ संभवल्या वेळार तुवें घेवचें खावचें खाण आनी पिवणच त्या भुरग्याचें खाण आनी पिवण जाता. तेन्ना तुज्या भलायके विशयी तुवें चिंत जाय मात्र न्हय, तुज्या भुरग्याच्या भलायके विशयी तुवें चिंतूंक जाय. हें चिंतावंक घे आमी. सबार पोटी देवान आमकां रास जावन दिला जाल्यार, विज्ञाना प्रमाणे आमी समजता जाल्यार आमी खरें मस्त करता. जर तर तूं एकलीच आसली तर जाल्यार, तुज्या कुसवांत भुरगें नातलें जाल्यार तुवें केल्ल्या खरें मस्तीक तुंच भक्ती आसली. पूण केन्ना तुज्या कुशींत एक भुरगें गर्भ संभवता, तुवें केल्ल्या खरें मस्ते वरवीं भुरग्यांनी कश्ट जाय पडटा. न्हयच कश्ट जाय पडटा त्या घडये मात्र, पूण कश्ट जाय पडटा जल्माल्या उपरांत आनी थोड्या पोटी त्या भुरग्याक मोडटा मुसरी. तर कितली चातुराय तुजे थंय आसूं जाय तुज्या खाणा पिवणा मदें. पयल्या सुवातेर कित्याक तुजो जीव, त्या स्त्रियेचो जीव दोडो जावन आसा, तिचो आनी तिच्या भुरग्याचो दोडो जावन आसा. ताका तिका फावो तें खाण मेळ सारकें आनी तिणें घे सारकें पळय जाय. तशेंच पिवण, आमचें खाण
आमचे रगत आनी मांस जाता हें सत रगत आनी मांस जावचे वाऱ्यान मात्र न्ही आमी केल्ल्या खाणान हें आमी समजावन वता जाल्यार एक हप्ता उपास करया ते दळ आमकां समजता तर आमी केल्ल्या खाणान आनी पियेवनान आमची कूड बरी जाता जाल्यार त्याच खाणान आनी पियेवनान त्या भुरग्याची कुडी बरी जाता तूं एक स्त्री गर्भी संभवल्या वेळार फावो तें खाण पियेना तर जाल्यार पान आनी पिवण घेना तर जाल्यार भुरग्याचे जिणेंत कश्ट येता देखून आमच्या आर्थीक सवलते प्रमाणे जाता तितलें प्रयत्न एक स्त्री गर्भेस्त आसतना तिका फावो तें नाजूकायाचें जेवण मेळा सारकें करचें आनी आमच्या कुडीक आमच्या मोती आड वचना तसले पिवण आमी घेवचें न्हय हांव स्पश्ट सांगू तर जाल्यार एकलो सोरो पियेतना कितें जाता ताच्या शिराक मार पडटा कोण न्हय म्हणात एकलो सोरो पियेतना ताच्या शिराच्या जिवनाक मार पडटा देखून तो आंग लागता ताचे ताका त्याची दिश्टी उणें जाता जर तर एक गर्भेस्त आसली स्त्री सोरो पियेत आंबल पियेत तेन्ना कितें जाता तिच्या शिरांक मार बसता तो तिच्या शिरा मार बसतना भुरग्याच्या शिराक मार पडचो संबंध आसा तर भाव भयणीनो हांवें सांगलें हांव करिस्तीयेचें अस्तित्व एक काजरिस्तीयेचें अस्तित्व दुसऱ्यांत काजर जावन एक स्त्री गर्भ संभवल्या वेळार तिची जबाबदारी दोडी जावन आसा ती जी येता न्हयच आपणा खातीर भुरग्या खातीर जी येता पयल्या सुवातेर कशी आपणाची कूड नाजूक तरान मांडून हाडटा की त्या भुरग्याची कूड नाजूक तरान मांडून हाडून तिणें पियेतन करी जाय हे मुख्य जावन आपणाच्या कानान जेवणांत पिवणांत आठापून आसा देखून चड आमी चातुराय दवरचे आज विज्ञाना काळार आमी खरें मस्तें चलचें न्हय आनी भुरग्या पिडा येता म्हणून आमी बोब मारची न्हय त्या पिडेचें मूळ भविश्या आवयच्या कानान जेवणांत आठापून आसूंक पुरो सरस्व देव स्त्रियांक येदी व्हडली जबाबदारी दिता आसतना तिच्या मोती उजवाड तिच्या काळजाक दादोसपण दिवं दी म्हणून आमी मागया आमेन Venga tu casa, Samanda.
संवसारी मनशा रूप घेतली मोरयेद्वारी पातकान बुडलेल्या तुझे परजे उदेव नायलोय तूं सूर्या परी देवपण सांडून आयलोय ह्या संवसारी मनशा रूप घेतली मोरयेद्वारी